बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुवामाचे शिव वर्तमान 22:2 वोळ 17. तुझ्या घराचो मान राखचे आशेन हासता म्हजें काळीज. देव मंदिर जावन आसा देवाचे आसण्याचो केरीत जागो. एक मागणेचें घर, बापाक अणभवपाचें घर. तूं देवाक भेटूंक सोदता जाल्यार देव मंदिरान भितर सर. जेरूल तुजें मागणें देव आयकतलो आनी शांती तूं भोगतलो. देवाक मेळूंक आयलोल्यांक सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. आयचो आमचो विशय, पूण हांव तुमकां पोकी वळखतां. जेरमियस 22:1 वोळ 5. जेजू म्हणटा, कुसव्यान तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदी हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला. देव आमचो रोसनार, तो आमकां दर एकल्याक वळखता. ताणें आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत वोपोवन दिलो. तो जेजू ह्या वेळार आमचे मुखार पवित्र हालतारार आसा. जेजू जावन आसा आमचो सांगाती. ताका मोहिमा, ताका वाखाणणी, ताका वंदन. जेजू जावन आसा आमचो बरो गवळी. तो आमकां वळखता. आमचो बरो परामोस तो करता. आमकां राखता. आमकां वेगेन दवरता. जेजू जावन आसा आमचो संतोश आनी आमचें सूख. ह्या वेळार खालतिकायेन आमच्या सोम्याक आमी नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. धर्मदूतांचो इतिहास 22:3 वोळ 19. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा चडशीं परतून येयात.
हे पोरी तुमच्या पातकांचें बोगसोणें तुमकां मेळटलें. मनीस सांगाताक आसल्यारूच पुरोना, पूण एक समुदाय कसो सांगाताक वावरूंक सांगाताक जबाबदारेन कांत मारूंक फावो. आमच्या सहभागिलीपणाची सुरवात कुटुंबान सुरू जावंक फावो. खेरीतपणी दर एका जिविताक मान दिवंक, वेळार आकारणी घेवंक, मनशाचें व्हडतेपण दाखोवंक. पूण आमच्या कुटुंबान हो शेगून जल्माक येवंक ना. आमच्या समुदायान जायतीं भावां भयणां वायटाचीं गुलामां जाल्लीं आसात. तांचे पासत आनी तांच्या सांगाताक वावरूंक आमी फाटीं रावल्या. आमकां दिलोले गूण वापरून समुदायान नवेपण उत्पन्न करूंक आमी बेसारमाय केल्या. आमचे पवित्र सोबेन उदारपणी सेवा दिवंक, वेगवेगळे म्हणयारपणांक खांद मारूंक, तशेंच फिरगोजेन आसलोल्या संस्थांनी भाग घेवंक, दुसऱ्या सांगाताक वावरूंक आमी नात. ह्या सगल्या पासत दूख धरून जेजू लागीं बोगसोणें मागुया. गीत गावुया I4 पेज 117. दयाल देवा. दयाल देवा काकलुतीच्या बोगुस बापा मोगाच्या बापूय मोडोन आडवनाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. हे जेजू हांव काकलूट मागता, दितोलोय म्हणपात येता. सोर मोच्या पातकां काटालता, आयच्यान ती सोगली सांटा. हे जेजू हांव काकलूट मागता, दितोलोय म्हणपात येता. सोर मोच्या पातकां काटालता, आयच्यान ती सोगली सांटा. पातकां खातीर म्हाका फावो उजो कोतीन सासनाचो. गोश्ट व्हडव्हडे एम कोणाचे, सदां जळट्या उज्याचे.
हे Jesu, hau kaklut magtau ditoloi murpat yetau sur moja pat kakadal ai chanti sogli santa e Jesu hau kaklut magtau ditoloi murpat yetau sur moja pat kakadal tau ai chanti sogli santa. स्तोत्र 103 वोळ 1. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी शोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. त्रिएक देवा, आमच्या जिवितान मोगान एकवटान जियेवंक तांचे मदें आसलोलो एकवट मोग आमकां हारचो जाता. देखून बापा ताका आमी दिनवासताव. सोडवणेच्या इतिहासान तोरेकवार भाशेन तुजें बापा आमच्या मनशां मदें एकवट बांदून तूं वावुरलोय आनी शेकी तुज्या पुताक पाठोवन दिलोय. आतां मागणें पवित्र पुस्तक संस्कार हाचे वरवीं मनशान तुजे थंय एकवट तिरावंक आदार करता. देखून बापा आमी तुका वाखाणटाव. मनशाक एकचारान जियेवंक कुटुंब, समुदाय, फिरगोज समाज फावो केलोल्या पासत आमी तुका बापा आर्गां दिताव. मनशां मदें उप्रासलोले तोरेकवार भेदभाव सोडून एकवटान मोगान शांतीन जियेवंक आमकां ल्हान क्रिस्ती समुदाय फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासताव बापा. आमचे पासत केल्ल्या सर्व बरेपणाचो उगडास करुया आनी बापाक दिनवासूंक गीत गावुया. Q13 तुज्या वर्त्या नांवांक, पेज 172. सर्वेस्परा देवा मोगाळ बापा आमच्या तुझ्याच नावान तोराय तुझ्याच नावान मोहिमा फावो सासना सासना तुझ्या मोठ्या नावान मोहिमा गायताव बापा. तुझ्या मोठ्या
गायता बापा उत्तम एकलोच तो तूं बोलीस तेच वोंतोच तूंच मळबा प्रीतवेर सोगोट तुजेच मुंचे देवा मोगाळ बापा आमच्या तुझ्याच व्हडल्या नावाक मोहिमा गायता बापा तुझ्याच व्हडल्या नावाक मोहिमा गायता बापा सगल्या तूं व्हडतो व्हडल्या मोदे व्हडलो रायपण तुजेच देवा तुजे कडसून बापा देवता ग्रेस्काय वोडवीक तुझ्या व्हडल्या नावाक मोहिमा गायता बापा तुझ्या व्हडल्या नावाक मोहिमा गायता बापा देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबीं रावुया. जुवांवाचें शिव वर्तमान 24:5 वोळ 30:1 ते 40:7. हांवूच म्हजे विशीं गवाय दीन जाल्यार म्हजे गवायकेक मोल ना. म्हजे विशीं गवाय दितलो दुसरो कोण ना. आनी जी गवाय तो म्हजे विशीं दिता तिका पूर्ण मोल आसा म्हूण हांव जाणो. तुमी तुमचे निरोप्यांक जुवांवाशीं पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गवाय दिली. हांव मनशाचे गवायकेचेर धरलोलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमचे तारणा पासत उलयतां. जुवांव एक जोलटी आनी लोकलोकीत पोंटी जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गवायकी जुवांवाचे गवायके परस व्हड. जी कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्यान हांव करतां तींच कामां. बापान म्हाका पाठयलां म्हूण म्हजे विशीं गवाय दितात. बापान म्हाका पाठयला आनी ताणेंच म्हजे विशीं गवाय दिल्या. ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रुपूय तुमी कदींच पळोवंक ना आनी ताचो सोबद तुमचे भितर रिगलोलो ना. कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी बावाड थेविनात. धर्मशास्त्र्यांचे बरोवप्यांनी सासणीक जिवीत आसा म्हूण सजून तुमी ती चीट घालून शिकतात. खरें म्हणल्यार तीच म्हजी विशीं साक्षी दितात. तरूय पूण तुमकां जिवीत मेळचे खातीर म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात. मनशाचो जो मान म्हाका मेळत ताची हांव पर्वा करीच ना,
पूण हांव तुमकां पोक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सोवेन नाच. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव आयलां, तोरी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतल्यात. तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत? कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात. पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच नात. बापा मुखार हांव तुमकां लावून दितलो म्हूण सोजमू नाकात. मोइजेसाचेर तुमी भरवोसो दवरतात तर तोच मोइजेस तुमकां लावून दितलो. तुमी मोइजेसाचेर बाबार्थ दवरलोलो जाल्यार म्हजेरूय तुमी बाबार्थ दवरतलीं आसलीं, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताचे बरोवपाचेर तुमकां बाबार्थ ना जाल्यार म्हज्या उतरांचेर कसो म्हूण तुमकां बाबार्थ आसूं येत? देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचे पोदवेन आनी खोशेन हांव आनी तूं रोसून आयल्यात. देव आमचो रोसनार बाप हें सोत. देवान आमची जीण मागलोली आसा. केन्ना आमी मोरतेल्यो आनी कितलीं वर्सां जियेतल्यो ती खबर ना, पूण देवाक हें सगलें ठावें. देवान आमचे तोकलेचे केंस मेजलेले आसात. आमचे मनांतले विचार चिंतना बरी वो वायट देवाक ठावें. ह्याच पासत जेजू म्हणटा, हांव तुमकां पोक्की वळखतां. घडये यूट्यूबाचेर आमी ही व्हिडिओ पळयला आसतलो. एक सादो तरणाटो दिसपट्टे आपल्या वावराक वेताना जायत्या मनशाक ताची भेट जाता. ताची पयली भेट वाटेर आसलोल्या एका बावलोल्या झाडाचेर वाजाचेर जाता. दिसपट्टी ह्या वाजाक तो उदक घालता. त्या उपरांत एके जेवण खाणाचो गाडो चलयतले एके बायलेक ताची भेट जाता. तिचो गाडो आपल्या जाग्यार व्हरूंक तो तिका आदार दिता. दनपार जेवणा वेळार एक सुणो ताका भेटता आनी हो तरणाटो आपल्या जेवणांतलें उणें करून ह्या सुण्याक जेवण दिता. घरा परतना ताची भेट भिकेक बसलोले एके गरीब आवय आनी तिचे धुवेक जाता. ही आवय आपली सुपुल्ल्या भुरग्याच्या शिक्षणा खातीर दिसपट्टी भीक मागता. हो तरणाटो आपल्या पाकिटांत हात आसा ते दुडू हे आवयच्या कांशांत घालता. आपले बिल्डिंगान एकसुरी जियेतले एके म्हातारे बायलेक तो भेट करता आनी तिका खावपाक हाडटा. ही जावन आसा हे तरणाट्याची दिसा दिसपट्टी चाल. जो लोक हे तरणाट्याक पळयता तांच्या मनान
असलीं चिंतनां उप्रासतात. असल्यो कोन्यो करून ताका कितें मेळटलें? तो ग्रेस कांय जावचो ना. टीव्ही वो वर्तमानपत्राचेर ताची खबर फांकची ना. तो सादो आनी अनवळखीच उरतलो. पूण ह्या व्हिडियोच्या शेवटाक आमकां हो संदेश मेळटा. हें सगळें ताका फावो जावचें ना, पूण हे भेटे वरवीं तो दुसऱ्यांची भावना वळखता, खुशालकाय आनी संतोश अणभवता, मोग जागता आनी हो संवसार अदीक बरो करता. हो जावन आसा फळ ताचे भेटेचो. जेजून आपल्या मुणयारपणान वेगवेगळ्या मनशांक भेट केली आनी हे भेटे वरवीं गरिबांक बरी खबर दिवन कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलोल्यांक सोडोवन, आरकाराक बरें करून आपलें मिसांव ताणें शांती पावयलें. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारान आयलो. ताच्या काळार थोड्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो आनी थोड्यांनी दवरलो ना. आयच्या शीव वर्तमानान जेजू आपूण देवाचो पूत म्हूण दाखोवंक आनी तांणी ताचेर सोत मांदूंक कितलेच गोवाय ताचे मुखार दवरता. जुआंव बातिस्तान, देव बापान, मोइजेसान, शास्त्र लेखितांतल्यान आनी जेजून केलोल्या विजमितांनी तो देवाचो पूत म्हूण कळीत जाता. तरी आसतना थोडीं ताचेर विस्वास दवरिनात. जेजू आयच्या वाचपान आपणा विशीं गोवाय दिता, पूण लोक मानून घेवंक तयार ना. देखून जेजू म्हणटा, म्हाका तुमचे गोवायकेची कसलीच गरज ना. म्हाका एकलोच गोवाय दिता तो म्हजो सोर्गींचो बाप. तोच म्हाका मोहिमा दितलो. त्या तरणाट्यान जायत्या मनशांक आपली भेट दिली. तांच्यो अशोकतायो वळखल्यो आनी तांकां आदाराचो तो जालो. आनी अशें तांकां आदार दिवन आपूण फामाद जातलो अशें ताची चिंतना नासली. ताणें निस्वार्थीपणान आदार दिलो आनी देवा बापाचो मोग ताणें अणभवूंक पावलो. स्वयंभांतल्यान आमच्या जिवितांतल्यान जें बरें ह्या समाजान आसा तातूंतल्यान देवाक अणभवूंक आमी वावरूंक जाय. देवाचेर बाबार दवरूंक देवान आमचे तांय कितें बरें केलां हाचो पुरावो सोदचें न्हय. बोलतेंच जाल्यार आमी अणभवलोलो देवाक दुसऱ्यांक कळीत करूंक आमी सदांच वावरुया.
देव जावन आसा आमचो रोसनार आनी जेजू देवाचो पूत. हें सोत बावडतान मांडून घेवया. स्तोत्र 16 वोळ पयली अशें आमकां म्हणटा. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणाक येता. ह्या वेळार आमच्यो असोगतायो मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजू बापाच्या संबंदान वाडोन तुजे मिसावांक तूं विस्वाशी रावलो. तशेंच आमचो संबंद जेजू कडेन वाडोय म्हूण बापा लागीं मागुया. सोबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. बापा, तुजो पूत सदांच तुजे एकवटान जियेलो आनी दुसऱ्यांच्यो असोगतायो वळखून तांकां पेकोवणी दिली. तशेंच आमी दुसऱ्या सोबें आदाराची जावंक बापा लागीं मागुया. सोबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. समाजाचे देगेर आनी एकसूरपणान जियेतल्यांक आमी अदीक हुस्क्यान आनी मोगान भेट करून तांच्यो गरजो आनी अडचण्यो समजून तांच्या आदाराक पावूंक बापा लागीं मागुया. सोबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजू दुसऱ्या सोबें तुका पळोवन मोगान सेवा करूंक आनी तुजेर आमचो सगलो भावार्थ आनी विस्वास दवरूंक तुजो आदार आमकां फावो कर. सोबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सगली आमची मागणी एक करून देबी घालून जेजून शिकयलोले मागणे बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.